गोंय सरकार शिगमो कोणाचो तो विसरला म्हूण गोंय सरकार फक्त दोनूच कडेन शिगमोत्सव मनयता. अंदू पेडणेचो शिगमोत्सव मगो पक्ष करतलो अशी घोशणा मगोचो नेतो गोंय राज्याचो आदलो उपमुखेलमंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्या. पेडणे मतदारसंघातलो मोगो पक्षाचो उमेदवार प्रवीण आर्लेकाराच्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सुदीन ढवळीकार उलयतालो. मोपा विमानतळाच्या नांवान गोंय सरकार शेतकाऱ्यांचेर अन्याय करता असो आरोपूय ढवळीकारान केला. मुखेलमंत्री वा भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्याक 3 पटीन नुकसान भरपाय दिवन तांची घरां रस्त्या खातीर मोडल्यार तांकां चलतलें काय असोय प्रश्न केला. मोपा एअरपोर्ट हांगा आयल्या नंतर हे सगळे सुदारतले, पूण हांगा ज्यो जमनीच्यो किमती वाडटल्यो ताची जबाबदारी कितें? सर्वसामान्य मनीस हांगा रावतलो त्या खातीर तुमचें प्रोविजन तुमी कितें केलां? हांगा जो सर्वसामान्य आमचो गोंयकार रावतलो तांचे खातीर तुमी कितें केलां तें सांगा. तांणी मागीर खंय रावपाचें? आज एका घरांत 4 भाव एका खोलयेंत बारीक संसार करता काय ना? करता. तांचे विवंचना तुमी केन्ना काडल्या? तुमी केन्ना सोदल्या? 4 भाव एका खोलयेंत एका घरांत एका खोलयेंत रावन आपलो संसार करता, ताजे विशीं तुमी कितें चिंतलां? योजना मोठे मोठे नाव घेता, पूण त्यो योजना साकार करता आसतना तुमी कितें केलें? आज गॅस पळया, आज लाकूड मेळना, गॅस आयलो, गॅस 25 न्हय 50 रुपये एकदम वाडयलो. पेट्रोल 100 तेकले. सर्वसामान्य मनशान गृह म्हणून केलो तो बंद पडला, तो केल्लो मनोहर पर्रीकारान आमी आसतना. काल पर्यंत 3-3, 4-4 महिने जे जाणटेल्यांक पयशे जाले ते दिता म्हणून सांगल्या 63 करोड अजून पसून येवना. हांगा जाणटेले आसा, तांचे अकाउंट आयल्या की ना म्हाका दिसना, पूण 4 म्हयन्याचे दिता अशी मॅसेज आसा. अजून बँकेत पावन लोकांच्या हातांत ते पयशे पडूना, थंय दिले आसतले, पडल्या. आणि त्यानंतर जे गृह आधार आसा तिचे पयशे खंय आहा? गृह आधाराचे पयशे अजून तुमकां मेळना. तुम्ही ऑस्टेरिटी मेजर म्हणटा आणि 3च शिगमे करता. शिगमो हो गरीब जनता जी शेतकरी लोक आसा तांचो, पणजेकारांचो न्हय. पणजेकारांचो शिगमो, पणजे शिगमोत्सव आसा पूण पेडणे ना. म्हणजे पेडणे शेतकरी चड आहा काय पणजेच आसा? मडगांव शिगमोत्सव आसा पूण पेडणे ना, सत्तरीत ना, बिचोलीत ना. हांवें काल डिक्लेअर केला पेडणे मोगो पक्ष शिगमोत्सव सादर करतले आणि ताजी कमिटीचो अध्यक्ष मोगो पक्षातर्फे जी दारोलकार आणि प्रवीण आर्लेकार आसता. कारण शिगमो हो शेतकऱ्याचो आणि शेतकरी खंय आहा? शिगमे फाटल्या हेच विसरल्या, हे सरकार जे आसा सगळे विसरल्या. तांकां शेतकरी दिसत ना म्हणून तो मोपा एअरपोर्टाचो रस्तो 100 मीटर केलो एक्विशनाक. स्वता हांवें त्या वेळावेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि त्या वेळावेले खासदार स्वता दिल्ली वचून गोंय हे ल्हान आसा, गोंया खातीर तुम्ही 60 मीटर जमीन एक्विशन दवरूं नाका, 40 मिटरा भितर कितें तें आमचें करा. कारण गोंयच्या रस्त्यार देखून घरां आसा आणि कितें म्हणून 40 मीटर आमी हायवे सँक्शन करून हाडले. हो 100 मीटर हायवे कसो आयलो म्हाकाय कळना. मुख्यमंत्री कितें उलयता? तिप्पट दर दिता. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता, फाल्यां सकाळी तुमच्या PWD मिनिस्टराच्या घरा वयल्यान किंवा तुमच्या घरा वयल्यान जर रस्तो वता, जर तुमकां तिप्पट दर दिल्यार तुमी ते करतले काय कितें? हो म्हजो प्रश्न तांकां आनी आन्सर दिवचें. जर ते येस म्हणटा, तांगेली घरां मोडून रस्ते व्हरपाक दिता जाल्यार हेंय करा, पूण जर ना म्हणटा हातूंत लक्ष घाला.